मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आवेसूर 1 वोड 18 ते 24. क्रिस्ताचो जल्म असो जालो. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जियोचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पोदवेन ती गर्भेस्त आसा म्हूण गोमून आयलें. तिचो पोती जुजे धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली, देखून तिका गुप्तीन सोडून दिवंक तो येवजितालो. अशें करूंक ताणें ताराव घेतलो तेन्ना अवचितूच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारेक तुजी पोतीन करून घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याचे पोदवेन संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपले पोरजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक आंकवार चेडूं गर्भेस्त जातलें आनी तें एका पुताक जल्म दितलें आनी ताका इमान्युएल म्हणजे आमचें सवें देव अशें नांव घालतलीं. हें उतर पाळोन येवचे खातीर हें सगलें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणें जुजेन केलें आनी तिका आपली पोतीन करून घेतली. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.